मगाच्या न्हू हांव वर्द जाल्ल्या तदाळा एका हळ्ळ्यांत आमी आशिल्ले हांव एका मिसांव ठाण्यांत आशिल्ले हांव आनी थंय आमी 6 जाण आशिल्ले हांव पदराब फ्राद आमी 6 जाण आशिल्ले एकलो आमचो विगार वडील आनी तो फिरगजीचो विगार मागीर आमी ते एक प्राय पदराब मागीर आमी 2 हांव आनी मागीर आनी एकलो व्हड जाल्लो आनी एकलो आशिल्लो तशें आमी 6 जाण आशिल्ले हांव आनी थंयचो आमचो सुपिरियर आशिल्लो तो सुपिरियर आमकां खली सूख केली जाल्यार तो सगळ्यांच्या मुखार येवन सांगतालो आनी एक दीस तो आनी एकलो सांगाती पदराब सकाळीं मागण्यांक उठोवन ताका हांवें सांगलें तुमी कावल्या मागणें करनासतना कशें आमी प्राज जावचें कशें मागचें कित्याक उठोनात म्हणून सगळीं मीस जाल्या उपरांत सकळ्यो लोक भायर आशिल्लो त्या सगळ्यो लोकां मुखारच म्हणालो देखून तक्षण आमचो प्रायवन पदराबाक कळ्ळें आनी हो पदराब कठीण आमचो धाकटो पदराब तो मस्त कठीण बेजार आसा सामको कळ्ळ्या तक्षणा तो प्रायवन तो मागण्याचो देवोत पदराब आयलो फादर तुमी बाबा तूं बेजार करनाका आमचो तो वडील आसा पळय तो मनशा सैमांत उलयलो तो ताका मनशा सैंबूत तिका उलोवचें मनशा सैमांत आसताच्या मनशा सैंबू तें तिकेशें व्हड जावन आसलें तें तिका कठीण जावन आसलें देखून मनशा सैंब येता तो मनशा सैंबान उलयलो बेजार करनाका म्हणालो तें आयकून म्हाका इतली खुशी जाली की त्या मागण्याच्या पत्राबान तो म्हणालो आमच्या त्या वडिला थंय मनशा सैंब कठीण आसा आज त्या मनशा सैंबान तो उलयलो म्हणून मागीर तो आमी आमच्या तो पदराब ताची 3 वर्सां जालीं सुपिरियराची तो आनी कडेन गेलो आनी ताच्या जाग्यार आनी एक सुपिरियर आमकां आयलो आनी तो सुपिरियर तो पळय जालो फकत आमी मागण्या सकाळीं 5 वरांर उठोना जाल्यार तो ल्हव येतलो आमच्या लागीं येतलो आनी म्हणटालो तो येवन म्हणटालो आमच्या लागीं आनी तो आळे तुमी कित्याक आज मागण्या उठोनात म्हणून विचारतालो थंय मागण्याक उठ्याचें एकलोच आसतना एक मन जात माजर आल्यारूय तो सांगनातलो कोडणी नासल्या वेळार प्रायवेटली कोणाच्या मुखार तो सांगनातलो एकलोच आमी आसतना एकलोच आसा डेस्टिनेशन पळोवन हांव एकलोच खंय बसलां हांगी म्हणून आनी तशें आनी तो येवन सांगतालो आज कित्याक तुमी मागण्या येवनात मागण्या गरजेचें न्ही गे तुमी खाली मागण्या येवनात आजी येवनात खंय गेल्यार मागण्याक टायमार तुमी सांजेच्या मागण्या येजे म्हणून एकलो आसतना मात प्रायवेटली तो सांगतालो तो आमकां मान आनी गौरव दितालो आनी त्या जाणा हो प्रायवन पदराब आयलो आनी आमचे कडेन खाले म्हणालो गोतागे हो पदराब मस्त नितीवंत येरांक दुखोवंक आनी ताका कांय ताका बरें दिसना येरांक दुखोवचें म्हळ्यार ताका जायना देखून डेस्टिनेशन पळोवन एक माजर आल्यारूय तो सांगना आमकां बुचां हें म्हळ्यार आमचें मिस्टेक आनी परत सांगना तो हो सुपिरियर बरो हाच्या सांगता हांव दुसऱ्या कडेन 6 वर्सां आशिल्लो खंय सांगोंक आसा जाल्यार आमी केल्ली सूख ताणें दाखोवन दिचें जाल्यार तो एकलो आसतना तो कोणाच्या मुखार सांगचो न्ही एकलो आसतना ती सूख सांगतलो ती करनाका तर तुमी अशें सूख केली म्हूण सांगतलो पूण तो दुखयनासलो ह्या मुखार सांगनासलो होय हांवें पळयल्यान थोडी स्त्रियो येवन रावतात सगळ्या मुखार फादर सगळी सैरी आसतना तो म्हजो नवरो उठलो आनी तें अशें थंय करचें अशें करचें म्हणून आमकां दूर जालें म्हाका तो सोसूंक जायना कठीण पठान दुखता फादर ताणें सांगले उपरांत म्हणून ती हांगा कावन्सिलीन तसली दूख काडूंक मस्त कश्ट मागणें कर काडूंक जाता ती तशें मस्त जाण येतात हांगा वय थंय आनी थोडे दादले मनीस येतात हांगा येतात सगळ्या मुखार म्हजें बायल म्हणालें तूं खासा प्रयोजनाक नाय तुका आमचें पडोवन तोसोना म्हूण सगळ्यो लोक आसतना म्हणालें म्हाका ताणें तशें म्हणून तशें देखून ताचे उपरांत म्हाका बावलो असो हात वयर वचना म्हूण सांगता तो बावल्याच्या हात दूख काडचें जाल्यार ताका मस्त कावन्सिलींग करचें हिलींग करचें पडटा ती पुरा मनशा सैंबाची मोगाच्या मनशा सैंबान आमी मनशा सैंब आमचें व्हड जाता डॉमिनेट जाता आमचें मनशा सैंब डॉमिनेट जाता दैवीक सैंब ल्हान जाता ह्या मनशा सैंबांत आमी उलयता आसतना मस्त खोस जाता देखून ताचे वरवीं कळ्ळें पुरा टेंशन आनी जाता थोड्यो टीम पठान दूख आनी पुरा आनी तशें वय हांवें पळयलां एकलो मुताचें बॅग काडून सगळ्या इतल्यांनी व्हरताचें पॅन्टा भितर मुताचें बॅग ताका मूत वचना म्हणून तेचें देखून तेचें गूण करचें जाल्यार आमी मुताचें बॅग व्हरनासल्या बरी 6 म्हयन्यांत वचून काडूं ना तो कितें म्हळ्यार 1 वर्सा पयलें तेच्या बायलेन सगळ्या लोकां मुखार एका तांच्या घरा पयल्या कुंभारा सगळ्या मुखार वचून पूर हांवें खर्चे वो नवरो म्हजो खासा प्रयोजनाक ना म्हणून हांव सकाळीं तांणी कितें गेलें म्हणल्यार सकाळीं उठोवन तो थंय गेलो आनी चेडो उलोवन बसलो ताजें हें कोणें खंयचें पूर हांवें करचें म्हणून बायल म्हणाली
तो क्षण तकाळे मुताच्या बॅगाचे प्रॉब्लेम एक 3 महिन्या उपरांत आयले टेन्शन काणून आले तशें मुताचें बॅग आयलें देखून आमी मनशा सैमान थोडे उलयता मनशा सैमान ते मस्त खोश जाता एक बाई पळय तिका रक्तस्राव रावंक रावना रगतेचे इतली बारीक जाली इतली बरी आसली वय तशें आनी तिका तिच्या नवऱ्यान सगळ्या मुखारत एका फंक्शना वेळार तिका बुरशें म्हूण सांगलें बुरशें म्हणून आळसायन बरलां खंयचें करिना म्हाका एक बरें बायल मेळ्ळें जाल्यार कितलें बरें आसतें जालें बरें चतूर हुशार अशें बायल आसलें जाल्यार कितलें बरें ताच्या मागीर तिका अशें कितलें केल्यार त्या मनशा पावना सगळ्या मुखार उबे रावलो आनी म्हणालो आनी खंयच्या उपकाराक ना म्हाका म्हणून म्हजें बायल फ्रेजन आळशी म्हणालो सगळ्या मुखार म्हणालो गणकुटू म्हणालो तशें तें आयकून मस्त तिका दूख जालें खंय आनी ताचे उपरांत ताच्या रक्तस्रावाचें प्रॉब्लेम आयलो आतां मागणें करून तें उणें जालां मस्त उणें जालां मागण्यांत आनी कावन्सिलींग करून तशें देखून आमी थोडे मनशा सैमांत उलयता ओंगी या म्हण थोडेशे न्हवरे प्रमाण ते नितीवंत ते मस्त नितीवंत खंयली बायलेची सूख आसल्यार ती एकलीच आसतना भुरग्यां मुखार न्ही हेरां मुखार न्ही एकलीच आसतना सांगचें मनीस ते खोल तसले त्यांच्या बालमनशांक त्यांच्या पतींक पळयचे तुमी त्याला व्हंकलांक पळयचे कितल्या संतोषान आनी संतोषान आसतात आणि थोड्यांच्यो स्त्री तश्योच आपल्या दादल्याक कोणा मुखार कोल आसल्यार कोलो दुबाव आनी कालें जालो जाल्यार तो एकलो आसतना ते बेडरुमांत त्याच्या कानांतलो गिमा अशें घे म्हणून विचारतात तशें प्रायवेटली तो रेस्पेक्ट दितात आनी त्या जाल्यार ते न्हवरे पळयच्यो खंयची पिडा ना तकली पिडा ना BP नासतना बरे करनासचे आमी पळोवंक मेळटात मस्त जाण आसात तशें मस्त स्त्रियोय बऱ्यो अशे नितीवंताच्यो मस्त स्त्रियो आसात मस्त न्हवरे आसात तसले दादले आसात तशें देखून हें एक जालें मागीर एक आनी एक पत्रा पेवलो आमकां कालें म्हळ्यार मस्त बरो पाद्रा एकलो आयिल्लो तो कालें म्हूण सांगल्यार मोगाच्यान तो आमकां ब्रेवेरी आनी प्राकुरीच्यो ब्रेवेरीचे मागणें म्हणून आमकां आनी तो हर एका मागण्याक पळय तो एक ते मागणें सोडनातलो ती लांब मागणी आसात मागीर धाकटीन थोडी मागणी आमी वेळ जालो लोक आसा जाल्यार सोडटा तो सोडिनातलो त्याच टायमा वचून बसचें त्याच मागण्याक आमकां रगुरू आसात कापुजिना रगुरू आसात ते फ्रायडे आयल्यार आमी कॉन्स्टिट्युशन आमी जाल्यार ल्हान मोठें कॉन्स्टिट्युशन वाचता तो ना तो वचून सगळें व्हडलें कॉन्स्टिट्युशनाचे व्हडले एक रूल ताणें वाचची आमी ते रूल आसा जाल्यार थंय 2 रुली वाचच्यो 2 रुली आनी एकटीन दवरच्यो त्यो तसो न्ही एकटी काणयलो जाल्यार सगळी रूल वाचची ताणें आनी तो रुली रेगुलो पाळच्यो रेगुलो पाळचो तो आमकां तो प्रायवेट पत्रा पेवन म्हणलो आडवो सुपिरियर पळय आतांचो ताच्या सांगात हांव आसुल्लो पयलें देखून ताच्या तो रेगुलो पाळटा पाळले थोडे आसात कठीण रेगुलो मात तांकां येवन सगळ्या मुखार तुवें कित्याक वाचूनाय रेगुलो कित्याक वाचूनाय तुवें आनी तुवें रुली कित्याक पाळूनाय मिसा पयलें कित्याक तुवें येवन हांगा बसून मागण्या करूं नाय थिंथान आयलो आनी मीस पेटोवन गेलो तुका हांगा ध्यान करचें म्हूण गुर्त ना तुका दनपारचें कितें तूं कुर्सा मुखार दिंबी जाल नाय म्हणून सकट लोकां मुखार आनी सांगचें आसात पूण तो रेगुलो पाळचें मात कठीण रेगुलो पाळटात पूण कठीण वो रेगुलोय पाळटा आनी ताच्या तें काळजांत कठीण भारी मोग ताच्या काळजांत कोलो मोग देखून मोगी पाळटा आनी देवासानय आसा रेगुलो पाळचें नियमां पाळचीं नियमशास्त्री पाळटात आमचो कडेन नियमशास्त्र तो पाळटालो कोयंतांत आनी ताच्या काळजांत मस्त मोग असलो मोग आसल्या वरवीं ताणें आमकां कितलें बरें करचें म्हणना ताणें देखून ताणें खरें सांगचें जाल्यार गुपीत आमच्या लागीं येवन सांगचें आनी वय तशें कोणें आमकां कालें दिलां जाल्यार हें पत्रापा दिया म्हळ्यार तो सगळ्या मुखारान आमकां दिला आळे ताणें दिलां तुका मात्र खंय तें म्हणणें आतां कोणें आमकां एकली वस्त दिल्या जाल्यार एक पेन कोणें आमकां पत्रापा दिलां जाल्यार तो आनी गुपीत हाडलेल्या मनशान अशें दिलां तुका म्हूण नातल्यार तो म्हाका दिवना घेता न्ही तुका मात दिलें कितें म्हणून तेजो दुसऱ्या पत्रापा बघता म्हणून तो रुली पाळटा पत्राप आनी तो मोग कठीण आमचो मोग आसा देखून एकलो तो वाचतना फादर तुमकां तांणी एक पेन्न दिलां म्हूण सांगून कोणी इल्लेशे आमकां खालें धाण दिलें ताणें एक ल्हानचे बटले लोणचें खालें धाण दिलें फादर हें धाण दिलां म्हणून जायत फादर ते मेजार दवरा सगळें खाणें म्हणचें थोडे फावटी लोणकां लिंबे म्हळ्यार बारीने हाडे लिंबे तांच्या घरा चालले खंय हे 4 लिंबे तुमकां धाण दिल्यात म्हणून तशें लोक गुठान हाडून दिवचे एकलो आसता तें बारी बरी सोय तशें गुठान सांगचें खलें जाल्यार तशें मागीर
तो पाद्राबो ते आनीक गूण कालें पळयलो म्हळ्यार ताणें कालें केलें म्हळ्यार तो आसतना आमकां गुरोट्टो ना कवें ताकून गुरोट्ट्याक बादीजे म्हणून पुरा लोकांनी दान आनी मागलें आनी ताका बरो मनीस जाल्ल्यान लोकांनी दान दिलें ताका ल्हान दान दिलें आनी ताणें गुरोट्टो आमकां थंयचो गुरोट्टो बांदीचे आनी आमचें चाप्पल तिकेचे नवें करीचे मुखार इल्लेशें पोर्टिकान बरें नातिल्लें ताचें देखून बरें करचें म्हण ताणें पोर्टिको बरो करूं म्हणून ताणें पातोरान घाले सिमेंटान घाले जाल्ल्यान घाली ते कॉन्क्रीट घालचे म्हणून मुखार उडले घालचे म्हणून आनी ते टायल्सान घाले आनी सकळी घाले ह्यान घाल्ल्या तक्षण काल जालें म्हळ्यार ताका वडिलान ट्रान्सफर दिलो. फादर तुमची 3 वर्सां जाली तुम्ही अवलेला मिसांग हांव पयसो वसाचे म्हणून तो बॅग काणयलो 3 दिसां भितर भायर सरलो तो ही सिमेंटान घाल्ली हें प्लॅन केल्लें गुरोट्टो बांदूंक प्लॅन केल्लें मुखार चापलाच्या मुखार तोर बांदूंक आनी केल्लें तें पुरो तो सोडलें आनी तक्षण विदेयपण जालो आनी गेलो पुरो ताचे हांव मस्त आमचे कडेन म्हणटालो म्हाका मस्त आशा हांगा गुरोट्टो बांदीचे मार्गार येताना मरिये मायक सगळ्यांनी नमस्कार करीचे क्रिस्तांवांनी आनी हेर जातीचे आनी पुरा मार्गादेगेर पेंटेंतल्यान येताना गुरोट्ट्या पळोवन मान करचे आमकां थंय बरी सबीत हाडचे म्हणून इमा धाडीचे अशें ऑर्डर केल्या म्हणून म्हाका आपणून गेल्लो मरी मस्त खुरपेचे आनी तोंड आसाचे थोडे गोंब्या बरी दिसता तसली नाका फादर तुमी हे फादर सिलेक्ट करया म्हणून आमी वचोन तांकां सांगून आतां तूं करचें म्हूण सांगून पेंटींग मिशिनारांनी केल्यार गोंब्या बरी दिसता देखून बरीच ज्यू आमकां थंय रावल्या ताचे म्हूण ऑर्डर करून आनी रायल्या तो पाद्राबू खाणून गेलो ताच्या जाग्यार आनी एकलो आयलो तेजा आमचो मालगडो पाद्राबू प्रायवंत पाद्रा मस्त प्रायवंत तो बॅत काणून आमच्या लगे आयलो पळयलेंगी तो पाद्राबू प्राद बॅग काणून गेलो इतलें पुरो हाडलां इमाज ऑर्डर केल्या गुरोट्टो बांदूंक आनी पुरा जाल्यार एक हांव रावता म्हण ताणें सांगून बेसरलो गेलो कित्या सांपल्या तो ताची मांडावळ न्ही देवाची मांडावळ आपणाची मांडावळ तासून दी म्हणून आपणाची देवाची मांडावळ जाल्यार ती देवाची मांडावळ काणून गेलो हरियो खरी ती तो देवाची मांडावळ आपणाची मांडावळ पळय तो थंय स्वण सोडटा ती मांडावळ देवाची मांडावळ काणून तो शिरा थंय गेलो देवाची मांडावळ काणून गेलो पळय ताचें त्या पाद्राबाचें ते पळोवन म्हाका देवाची मांडावळ करता पळय आनी आपणान आशें नातिल्लें तेका तो ट्रान्सफर आशेव नातिल्लें आपणें आशेव नातिल्लें जाल्या वेळार ताका तो खान करता तें तो देवान दिल्लें मुखार स्विकार करता आपणें आशेव नातलें दिल्ल्या वेळार विच वी हॅव नॉट डिजायर्ड आमी आशेव नातलें थोडे फावटी जाता थोडे फावटी आमी पिडा आशें न्हू थोडी पिडा आयिल्ल्या तक्षण देवा खालती मान घालतात आनी ती पिडा जेतूक लागीं मागून गूण करतात थोडे फावटी ट्रान्सफर जावन दी आशें नातिल्लें आमकां घडटा थोडे फावटी थोडे फावटी आमी अवल्या टायमार आमचे रप्पाक काम चलता थोडे तकल्यो माथ्यार दवरून पिड्यान पडटात बेड्डान न्हिदतात आनी पुरा पूण थोडे ते गेल्यार रोंडी म्हाका देव आनीक दितालो देवाचें हांव करता तशें देखून आमी आशें नातिल्लें जाल्यार तें स्विकार करता जुजे पयलें मनशा दिश्टीन पळयता आज आमी आयकलें देवाचें उतर मरयेक तो सांगता मरयेक हांव सोन सोडटा म्हणून ती मनशाच्या सभावान मनशान अशें कित्याक तिका जालें म्हणून ताच्या मागीर ताचे आत्मीक जिणी वाडवाळ पळया ताचे आत्मीक वाडवाळ पळया तो जित्मीक निमाणे मुखार येताना मुखार निदान ताचे तें घालतलो म्हळ्यार तो नितीवंत म्हण आयच्या गेला सांगलें नितीवंत मनीस म्हूण तो नितीवंत जाल्ल्यान तिका गुपित सांडूंक तिका तो मान दिता तो नितीवंत मनीस काल तेरा मान दिता मरयेचें तो मरयेक तिचो स्वाभिमान तिचो डिग्निटी तिचो स्वाभिमान तो राखता आनी तो गुपित फाटल्यान प्रायवेटली वचून तिका सांगता वैयक्तीक पर्सनली सगळ्या मुखार सांगना तो प्रायवेटली एकल्या कडेन तो सांगता मानान आनी गौरवान सांगता बाये तुका आतां हांव तो गुरवार गी तें म्हाका कितें कळना देखून तूं वच म्हाका सोडून वच म्हूण सांगता तूं सोडून वच तूं तेतल्याक तो आवयच्या घरा खंय वसऱ्यांक राव हांव कोणा सांगना गुपीत तो सांगता नातल्यार ताणें प्लॅन केल्लें म्हाका वचली वकाल जायचे वसलें खाजार जायचे म्हज्या भुरग्यांक शिकयचे भुरग्यांक व्हड जायचे शिकाप दिल्या उपरांत ताणें म्हाका व्हडलें घर बांदिचें म्हणून मस्त आशा दवरली ताणें ती आतां मरयेचे ती गुरवार पळयतना ती गर्देस्त पळयतना ती ताका त्या खांगाल जाता आनी रागान सगळे कडेन हांव सांगता लॉर्डसाबा पळया म्हज्या बैलेक पळय अशें केलां ताणें आनी जितूबाई बिज्जूबाई आनी काळें केलां पळय सगळ्या मुखार सांगतालो सगळ्या कडेन सांगतालो ताणें गुपीत दवरलें कित्याक तो नितीवंत मनीस हेरांक मस्त मान आनी गौरव दितात हेरांक मान आनी गौरव दितात तो नितीवंत
नीतिवंत जाल्ल्यान तो गौरव महान आनी गौरव तो तितलो मरयेक दिता, तो गौरव दिता. देखून तशें देखून मग तिसरें कालें म्हळ्यार तो विधेय म्हूण सांगला, तो विधेय जाता म्हूण. विधेय म्हळ्यार कालें नियमशास्त्र काल आसलो, नियमशास्त्र कितें सांगता तशेंच नियमशास्त्रांत वता, पूण ताचें तें मोग आसलो. मोग असो नियमशास्त्र कितें म्हणटा पळय ते नियमशास्त्रा कडेन तो धर्म पालन करना आयलो, तो धर्माचो मनीस, धर्माची नियमां पाळटालो तो. वय आमच्या धर्माची नियमां तो पाळटालो आनी तशें पाळल्या वरवीं तो ताचे सांगता ताचे तें काळजांत तितलो कितल्या नियमशास्त्राक तो वांटो दितालो, तितलो तो मोगाक देवाच्या मोगाक आनी हेरांच्या मोगाक वस्तू दितालो तो. देखून मरियम आयतीन तो त्या मोगा वरवीं तिका तो गुपित्त सांडूंक, तिची मर्याद काडूंक तो रेडी ना. न्हय तिचो मोग देखून तो तिका गुपित्त सोडूंक निर्धार करता. कित्याक म्हळ्यार ताच्या काळजान मोग आसलो, तो मोग तो दाखयता. आमी मिसा घेता, मागणें करता, पूण मोग तितलोच तासाचे. मोग असल्यार आमी घरांत कुटुंबांत कोणाक दुखयना, समजू दे बरी, सो कोणाकय दुखयना. आमी गुपीत सांगून तांकां मोगान पळयता, मोगान करेक्शन करता. तशें तिसरें कालें म्हळ्यार देवाची मांडा वळयतना आनी चिंतिल्लें हांवें एक खासर जायचें, बरें भुरग्यांक कुटुंबान दिचें आनी भुरग्यांक बरें करून पळोवचें, भुरग्यांनी आमकां व्हडलें ग्रेस्त करीचें म्हूण ताणें आशा दवरली. हेरांनी दवरल्या बरीत म्हाका कुटुंबा जिवितांत हांवें वयरचें म्हणून. आतां ती आशे देवाची मांडा वळयतना सपनांत ताका आंजेवन सांगता, आमी आयकलें देवाचे उतार, आंजेवन सांगल्या तक्षणां ताचें प्लॅन काडटा, तो काण सोडटा, तो ताचे म्हण नाकात म्हूण सोडटा. देवाची मांडावळ तो स्विकार करता, देवाची मांडावळ तो स्विकार करता. देवान कितें सांगलें तें तो काणयता आनी त्या मांडावळे प्रकार थंयची येता. देवाची मांडावळ काणयता, देवाचें प्लॅन काणयता, देवाची मांडावळ स्विकार करता, आपणाची संत मांडावळ सोडून सोडता. केदोळे आमकां काम मेळटाना ना म्हाका अशेंत जायचें ना म्हाका तशें जायचें म्हणून नजो. पोर एक भुरग्यांक आयिल्लें, ताका सैरीक जाली, पूण तो भुरगो दुर्बळ तो मस्त कश्ट काडून ताणें इंजिनियरींग केलां, ही चेडूं इंजिनियरींग. आनी ते सैरीक ताणें कोणा सैऱ्यांनी असो आसा, पूण दुर्बळी ल्हानशे एका घरांत आहात, ही अनुकूल आसात. पूण चेडूं म्हणटा खाली म्हणटा देवाची खुशी ताचेर हांव मागणें करतना म्हाका बगलें जेजून म्हाका फाव केलो, बगलें हांव जेजू मस्त मागलें, हांवें मस्त मागोन आली. देखून आडवो भुरगो देवान फाव केलो, तो बरो शिक्षण बरें मार्कान इंजिनियरींग हुशार तो बरो करून जाला, इंजिनियर जाला. ताका हांगा येवन बरें काम सोदून दितालो कोणी ना. म्हाका म्हज्या अंकलान व्हडलें काम सोदून दिलां, देखून म्हाका व्हडलें गल्फांत काम मेळ्ळां. ताका मागीर मेळटलें म्हूण ताचे कडेन तूं जाता म्हूण हाडलें. ताची मांडावळ ताणें सोडली. कुटुंबान दुसरो पळयलो, व्हडलो बायलो गांवस आनी परत सोडलो आनी ताचे कडेन तें आतां काजार जावंक बेजारला. देवाची मांडावळ ताणें स्विकार केली. तशें आनी तिसरें मोगाचें न्हू खालें म्हळ्यार जुजे आशेन आशिल्लें स्विकार करता. ताणें आशेव ना हें वय ती खाजार जावच्या पयल्यान गुरवार आसचें, ताणें आशेव ना, पूण ती देवाच्या कृपेन जालां, देखून देवाचे आशिर्वाद जालां. देखून आशेनांतले आयल्या वेळार तो स्विकार करता, आशेनांतले आयल्या वेळार तो स्विकार करता. देखून हे सांजुजेच्या जिनेता न्हू हे 4 संगती आमच्या काळजांत आमी दवरचे. एक कितें म्हूण सांगल्यार जुजे मनशा सैम आसलो निदान देव सैमाक थंय वाडोवन येता, ताचें मनशा सैम उणें जाता ताचें थंय देव सैम वाडोवन येता. थोडेच फाटी आमी जिनेन पळयता मोगाच्या न्हू, थोडे आसात सुरू थावणी मरता म्हणसर मनशा सैम बोळ, मनशा सैम कठीण हर एक रिती मनशाच्या दृश्टीन वय हगे फारीकपण, बक्षाणेना, राग आनी हगेन तिरसूंचें, आडपाय दिवचो, मसर करचो, खबरो उलोवच्यो, सुरू तावन आखेर बऱ्यान मनशापण तो चड वय जुजे मनशापणांत देव सैमाक गेलो पळयता, देवस्पण कित्याक तो नितीवंत. देखून तो हेरांक पळयता आनी तो नियमशास्त्र पाळटलो तितलोच तो मोग, नियमशास्त्र कितलो तितलोच मोग. देखून आमकां आमी घालता मागणें, रोजार, देवाचे उतार, इगर्ज, मीस ताका कशें वस्तू दिता पळय तितलेंच आमी मोगाक वस्तू दिचें. तितलो उणें करून नजो मोग, तितलोच मोग दाखयचें. ते कितें आमी मोग दिता मागण्याक, रोजाराक आनी इगर्जेक आनी मोग दिता पळय तितलोच आमी मोग हेरांत मोग दाखयचें. तेजो आमची जिणी आपुरबायची जाता, हेरांची अभिव्यक्त जाता. जेजू आमच्या उतराक करण्यानी दिसून येता सांजुजेन दिल्ल्या बरी. मागीर काल म्हळ्यार देवाची मांडावळ तो स्विकार करता.
देवाची मांडावळ तो स्वीकार करता. आपणाची मांडावळ आपणाच्या प्लॅन आणि परत तो कान सायडीक दवरता आनी देवाची मांडावळ काण येता त्या भुरग्याक आवयक आनी भुरग्याक तो स्वीकार करता. देवाची मांडावळ जारी करूं संपूर्ण सहकार तो दिता. जेजूच्या मांडावळ सहकार दिता. निमाणे आशेनांतल्यान घडिल्ल्या वेळार आशेनांतल्या आईवाला जाल्ल्या वेळार देवा कल्तीमान घालता. तो देवा कल्तीमान तुझे खुशा प्रमाणे देवाचे कल्ती पडून घालता. हे 4 गुण आमच्या जिणेंत आमी दवरून या तर आमची जिणी सांजुतेच्या बरी देवाक मानवची आणि ती यशस्वी जिणी जाता. कृपेंत आमी वाडटा, कृपेंत आमी बगता. तसलें जावंक ह्या नातालांच्या फेस्ताच्या वेळा आमी ही थाराय करून तसलें जिवीत आमचें जावंक देवा लागीं मागया. आमेन.